लायन ऑफ जुडा प्रोडक्शनाचे वतीन तुमकां माई मोगाचो नमस्कार. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. तुमी धोबाजो ह्या तियात्राक भरपूर मोग दाखयल्ले पासून. म्हजो पयलो मारगांव शो 2 तारखेर जुनाचे आसलो. तुमी हावसफुल केलो आनी बॅक टू बॅक सेकंड शो म्हजो जुनाचे 7 तारखेर गेट क्रॅशिंग क्रावड जालो. जायती दूख भोगली, लोक पोत्तोन गेलो. कितले पयसतान लोक येता. वास्को, म्हापसा, शिवोलीम, काणकोण इतल्या पयसतान लोक आयलोलो. आनी एक्चुली हो आमचो आयतारा दीस संडे जुनाचे 7 तारखेर सकाळीं आमकां मॉर्निंग शो कॉमेडियन रेस्टॉरंट चालू आसतना देडाक म्हाका मॅसेज आयली आनीक बुकींग घेनाका, शो हावसफुल जालो. हांवें इमिडिएटली फेसबुकार हें इन्फॉर्मेशन अपलोड केलें, कित्याक म्हाका पयसतान येता त्या लोकांक नाका आसलें पोत्तोन वचपाक. सो तरी आसतना तांकां थोड्यांक मॅसेज मेळोंक ना. लोक जायतो पोत्तोन गेलो, दूख भोगली. आनी एक खबर आयकलां, भायल्यान कोण तरी ब्लॅकान म्हजे टिकेट विकतालो. अशें करी नाकात प्लीज. हो वावर हांवें लोकां मेरेन दवरूंक तजवीज केल्या बरो तो वावर, आनी तो ब्लॅकान गेल्लो म्हाका नाका. देखून म्हज्या प्रेक्षकांक हांवें एक स्क्रिनीर नंबर घातलेलो आसा, ऑनलायन बुकींग. तुमची ऑनलायन बुकींग ह्या नंबराचेर करच्यो आनी तुमची आवडीची सिटां रिजर्व करची. वखदाक रावचें न्हय आनीक पोत्तोन वचोंक म्हाका नाका. देखून तुमी आदीं फुडेंच तुमच्या पासो तो नंबर घातला. आयज कितले सवलती आहा, लोकांक कावंटरार वचून बुकींग करूंक नाका. चड करून चडसो पयस आसता तांकां कावंटरार वचपाची गरज ना. ह्या नंबराचेर तुमी तुमचें बुकींग करचें आनी तुमची आवडीची सिटां रिजर्व करची. आनी वखदाक तुमी टायमार हो शो येवन पळोवचो. मोगाच्यानू हो शो बरोच आवाज जाला. दोबाजाचो गणगण चलता. पळयलेल्या लोकांनी म्हाका सांगलां, जायते फोन कॉल्स आनी मॅसेज आयिल्ले. आनी आजून पासून कोणें पळोवंक ना तांकां एक बरी संदी. हो शो पळोवंक मेवता बार्देसच्या आनी इलियासच्या लोकांक. कला अकादेमी बाय गॉड्स ग्रेस एकूच हॉल मेवला. तें जाल्यार जुनाचे 14 तारखेर सुरू जावन सांजेच्या 7:30 वाजता हो तियात्र तुमकां पळोवंक मेवतलो दोबाजो. उपरांत ते हॉल बंद जाता आनी म्हजे लागीं हॉल ना. रिओपन जाता म्हणटूच म्हाका दिसना कोणाक हॉलां मेवत म्हूण. जायते जाणांचे शो कॅन्सल जाल्यात तांच्या प्रोग्रामाक लागून. तो तुमकां पळोवंक हो शो मेवता जुनाचे 14 तारखेर सुरू जावन सांजेच्या 7:30 वाजता कला अकादेमी एसी हॉल पणजे. आनी तेच पळोवणी मारगांवच्या लोकांक परत एकदां थर्ड रिपीट शो जुनाचे 19 तारखेर 19 जून सुरू जावन सांजेच्या 7:30 वाजता रवींद्र भवन पाय तियात्र हॉल मारगांव. हो तियात्र पळयल्यांनी बरो रिव्ह्यू दिला. तुमी तांकां विचारचें आनी ह्या शोआक येवचें. ह्या शोआचो आवाज जाला. ह्या शोआची बरी तोखणाय चलता. स्टार्ट टू एंड हो शो लोकांक बरें दिवेर्तमेंट दिता, बरी इन्स्पायरींग मॅसेज दिता आनी हो संदेश लोकां मेरेन पावपाक हांवें प्रयत्न केला. हो तियात्र सदां पळयतात तसलो न्हय. ह्या तियात्राक एक आठवच तरेचो दर्जो मेवला आनी ऑडियन्साक दुसऱ्या लेवलार व्हरपाची हांवें तजवीज केल्या. तर आनी एक फावट तुमकां सगळ्यांक काळजाचे खोलायतान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हो दोबाजो तुमी मनयतात येवन आमच्या सांगाताक. देव बरें करूं.